मिकाईस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. पूण तूं बेतलेहेमा एफ्राता, जुडाच्या कुळामध्ये तूं भोव ल्हान, तरी इस्रायला वयर राजवट चलोवचो आसा तो म्हाका तुजे थावन जल्मतलो. ताचो ओरोम न्हय आतांचो, पूण भोव पुर्विल्ल्या काळांचो. त्या पासत जी जल्मा हाडची आसा ती जल्मा हाडी पर्यान सर्वेस्पोर तांकां सांडून दितलो. उपरांत तांच्या भाव भयणीचो एक उरलोलो जोमो इस्रायलाच्या पुता धुवांच्या एकवटांत परततलो. तेन्ना सर्वेस्पराचे पोदबेन आनी आपल्या देवाच्या नांवाचो प्रताप फांकोवन तो थीर रावतलो आनी आपल्या हिंडाक चोरयतलो. आनी ती भिरांती विणे रावतली, कित्याक तेन्ना थावन ताची पदवी पृथ्वीच्या शिमाचे पर्यान पावतली आनी तोच शांतीचो कुंवर जातलो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आयकल्या देवाची उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्परा सवें हांव आनंदान मुरगोडटां. हांव जाल्यार सर्वेस्परा तुज्या दोयाळ मोगाचेर पातयेवन आसा. तुज्या आदारान हांव सुटलो म्हणून आनंद भरीत जावन म्हजें काळीज. जबाब. सर्वेस्परा सवें हांव आनंदान मुरगोडटां. सर्वेस्परान म्हाका मोग दाखयलो, ताचे खातीर हांव ताका गायनां गायतां. भोव वर्त्या सर्वेस्पराच्या नांवाक स्तोत्रां संगितां गायतां. जबाब. सर्वेस्परा सवें हांव आनंदान मुरगोडटां. उद्गार. Sorvesporak, 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 sorvesporak. संतोसाच्या उल्हासांनी समोरुंब्या सोगलीं आमी हो जल्मा दीस आनंदाचो, नित्य आंकवार देव मातीचो, जेजू क्रिस्ताक आमच्या देवाक प्रमाणीकपणाच्या सुर्याक मारयेन उदेसो केलो. Sorvesporak, 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 मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. क्रिस्ताचो जल्म असो जालो. ताचे आवय मारयेक आनी जुजेक लग्नाचें उतर जालें, पूण ती एकठांय जियोनचे आदींच पवित्र आत्म्याचे पदवेन ती गर्भेस आसा म्हूण गोमून आयली. तिचो पती जुजे धर्मीवंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबावंक ताका खुशी नासली. देखून तिका गुप्तीन सोडून दिवंक तो येवजितालो. अशें करूंक ताणें थाराव घेतलो. तेन्ना अवचितूच ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. देवदूतान सांगलें, जुजे दाविदाचे पुता, मारयेक तुजी पोतीन करूंक घेवंक भिवू नाका, कित्याक तिच्या कुसव्यांत गर्भ आसा तो पवित्र आत्म्याचे पदवेन संभावला. ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दितलोय, कित्याक आपले पोरजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो तो तोच. सर्वेस्परान प्रवाद्या वरवीं अशें सांगलोलें, पळयात एक आंकवार चेडूं गर्भेस जातलें आनी तें एका पुताक जल्म दितलें आनी ताका इमॅन्युएल म्हणजे आमचें सोवें देव अशें नांव घालतलीं. हें उतर पाळोवन येवच्या खातीर हें सगळें घडलें. सर्वेस्परान प्रवाद्या वरवीं अशें सांगलोलें, पळयात
एक आंकवार चेडूं गर्भेत जातलें आनी तें एका पुताक जल्म दितलें आनी ताका इमॅन्युएल म्हणगे आमचे सोवेन देव अशें नांव घालतलीं. हें उतर पाळून घेवचे खातीर हें सगळें घडलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ पळयात, एक आंकवार चेडूं गर्भेत जातलें. नियाळाक आदार. आयज आमी आमचे सर्गींचे आवयची जल्माची परब समर्पिता. बापान तिका आपले पुताची आवय जावंक वेंचून काडली आनी हाचें मुख्य कारण म्हणल्यार मारयेचें जिवीत देवाक मानवलें. म्हजी एक इश्टीण कॉलेजींत शिकतना एका चेड्याचे मोगान पडली. आंकवारपणी कुडीचो संबंद जोडून तें आवयपणाचे बेसार पावता आनी तो चेडो तिका सोडून वेता. इश्टिणीची घरचीं तिका अबॉर्शन करूंक सांगतात. ताचें आयकनासतना आपल्या कुसव्यांत आसलेल्या भुरग्याक जल्मांत हाडटा. जेन्ना देवदूत मारयेक देवाची खुशी कळयता तेन्ना मारये एकदमूच घाबरता. पूण उपरांत मारये देवाची खुशी मानून घेता आनी जेजूक जल्माक हाडटा. आयज कितल्योश्योच आवयो लग्नाचे साक्रामेंतांत जोडूनय आपल्या कुसव्यांत आसलेल्या भुरग्याक नाटक करतात. देवाची खुशी मांडून घेवचे बदलेक एबॉर्शन वरवीं एक सुपुल्लो जीव मारून उडयतात. आयज माय मारयेचे जल्मा दिसा दर एका आवयन आपले सवें देवाची खुशी मांडून घेवंक सायबीणी परी आपलें जिवीत मागण्याच्या हुस्क्यान बोल्लोलें आनी सेवा चाकरीचें करूंक गरजेचें जावन आसा. तर आयज आमचो थाराव जावन दी पवित्र आत्म्याच्या बळान माय मारयेचे गुण आमच्या जिवितांत आपणावंक वावुरया.